ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇರಿ ಹಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ 2024 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೈಜ್ವಳ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೌರ್ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ವೇಳೆ ದೈಜ್ವಳ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ತೌರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಜನರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರಿತಾ ಇದ್ದು ಆಧುನಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು। ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೆಲಿಸಾ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕರಿಸ್ಮಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು।
आमच्या टॅलेंटवंत भुरग्यांनी तांचे टॅलेंट गायनात प्रदर्शन केलां आनी तांणी इनामां जिखल्यां. आनी हांव आतां विनंती करतां शिक्षकी लविना लागीं तांणी हें कार्य. साहित्य श्रीमती 3rd A, श्रिका H. बंगेरा 3rd B, कृषिकर जगदीश आंचल 3rd A, वैष्णवी भुट्टा 3rd A. In cups category, our children have secured the first place. PS 4th B, Rick Pavan Menezes 4th E, Sudhanva VR 4th A, Vihan Jaden Sikwera 4th B. तुम्हीच भुरग्यांक आमच्या गोमणेचे मुखले फुडार तुम्हीच आमची आस देव दीस तुमकां सगळ्या भुरग्यांक वेगळे आशिल्ल्या सिस्टर मेलिसा आनी सिस्टर करिसीमा आनी हांगा आशिल्ल्या भुरग्यांक आनी शिक्षकांक कोंकणी मान्यता दिवसाचे शुभाशय पाठयता. भुरग्यांक इल्लें आयका. पहिले सुरवातेर कोंकणी मान्यता दिवस म्हळ्यार कितें? हजारांनी भासो आसच्या आनी 122 122 चड लोकांक उलोवंक आसच्या भारतांत फकत 22 भाशेक म्हळ्यार 22 भाशेक मात राष्ट्रीय स्थान मेळ्ळां. ते आमच्या कोंकणीक 18वी भास म्हळ्यार 18th भास जावन कोंकणी भास राष्ट्रीय स्थान आसा. ऑगस्ट 20 तारखेक म्हणजे आयच्या दिसा 1992 इसवेक भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळी. म्हळ्यार आज आमचो 33rd म्हळ्यार 33वा बर्थडे कोंकणी आसा. 3 धर्मांनी हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव आणि 4 राष्ट्रांनी 4 राज्यांनी महाराष्ट्र, गोंय, कर्नाटका आणि केरळ
अशा 4 राज्यांनी वापरची भास 5 लिपींनी बरयतात. कन्नड भाषेंत, रोमी लिपींत, नागरी लिपींत, मलयाळम लिपींत, तशा फारसो अरेबिक भाशेंत आमची भास कोंकणीची ओळखून दाखयता. बडकाळाक नवायत मुस्लीम कोंकणी उलयता तर आमचे ओडियान GSP आनी RSP भाव हिंदू भाव आमचे कोंकणी उलयता. अशें 22-40 म्हळ्यार 42 समुदाय कोंकणी उलयता. कोंकणी भास उरय जाय तर आमी कितें करूं जाय? घरांनी कोंकणी उलय जाय. आमच्या मालगाड्यांनी म्हणजे आमच्या आबान आनी व्हडली मायन म्हज्या बाबाक शिकयली. बाबान आनी मायन ती भास म्हाका कोंकणी उलोवंक शिकयली आनी हांवें आनी म्हज्या व्हडलेन म्हज्या पुताक शिकयल्या आनी तो आतां मागणी कोंकणीन म्हणटा, वासाबी वाचता, गायन आयकता. हो विशय तुमकां कित्याक सांगचो म्हळ्यार सडावत कोंकणी भाशेन दिवच्या मुखेल शैलीची भुरगीं कोंकणींत उलयना. तशें आमचे मदें जायना जावन सडाव जावन मालगाड्यांनी सांबाळ घातलेली ही आमची भास आनी संस्कृती आमी आमच्या मुखल्या पिळगेक पावोवंक आसा, मानसीक पळोवप. देखून आमची कोंकणी जायती टीव्हीचेर फाटल्या 10 वर्सांनी सदां राती प्रायम टायमार 9 ते 10 वरांसर आमी कोंकणी भाशेक मान दिला म्हूण सांगप व्हडलो अभिमान करता. नंतर म्हणजे आमी दोगी सदां म्हणलें कोंकणी क्विज काडले, लोकांच्या घरांनी पावले, लोक कोंकणी नवे शब्द शिकले. आमची भास, आमची चरित्रां, आमची काजारां, व्हडल्यो वेस, आमची आचरणां, आमचे कावी कोता घडणार तशें आमची आदली वखदां सबार विशय हांवें 6,000ची सर सभाघर लोकांच्या घरांनी पावयले. आज इंग्लिशाच्या आनी जागतिकीकरणाच्या वळ्यांत आज कोंकणीचो परसो उणो दिसता जावन पुरो, पोटा भोगतो तांबयना जावन पुरो. पूण कोंकणी भास आमची अस्मिताय, आमी आमची कोंकणी संस्कृती तिची सोबाय. कोंकणीक हजारो वर्सांचे लोकवेद आनी साहित्यीक परंपरा आसा. श्रवणगेर बळगोळ्याच्या गुंटाच्या पांयांत पावन गोंयांच्या दंतेवाड्याच्या दिवळ्या समाराच्या शिलालेखा पर्यंत फादर थॉमस टिपणाच्या पहिल्या व्याकरणांत आंचोळो माफियाच्या व्याकरणा पर्यंत पयलें पत्र उदेंतीच्या सळाक आनी मंगळूर कोंकणी हिरव्या पर्यंत कोंकणीची ओडबिकाय विस्तारल्या. इतल्या सोय रस्त्यान भरलेल्या जल्माक राजेश्वरी नासता फकत वखूर भोगान उरलेल्या कोंकणीक ऑगस्ट 20, 1992 इसव्यांत भारताच्या संविधानाच्या 8व्या वळेरेंत मान्यताय फावो जाली. उपरांत कोंकणीच्या वाडावळीक जायतो वावर जाला. 1994 इसव्यांत कर्नाटका सरकारान कोंकणीक एक अकाडेमी केल्या. कोंकणींत 2 ज्ञानपीठा प्रशस्ती मेळ्ळ्यात. पयलो रवींद्रनाथ केळकर सर, दुसरो दामोदर मोजो. ताचे महत्व आमकां समजयना. कोंकणी आमकां सर्वांक मोगाची भास, आमची मायभास. ही भास आमी ह्या भासेचो आमी मोग करया. ही भास वृद्धी करूंक आमचे प्रयत्न करया आनी ह्या कोंकणी भासे खातीर वावरलेल्या सर्व आमच्या साहित्यकार जावं पुरो ह्या इतर व्यक्ती संघटना ह्या हांकां आमी आमचो सहकार दिवया. प्रत्येक जाण आमचो मनीस सैरो प्रवीण तावडो कोंकणी भाशे खातीर वस्तू वावर करता. तुका आमचे अभिनंदन. आनी असेच वस्तू जण कोंकणी अकाडेमी मुखांतर, कोंकणी संघ संस्थे मुखांतर वस्तू जाणां कोंकणी भाशे खातीर वावर करत आसात. तांकां सर्वांक आमचो प्रोत्साह दिवया. आनी येदोळच सांगिल्ल्या प्रमाणे
आम्ही इस्कॉलर इंग्लिश उलया घरा आमच्या शेजारा आम्ही कोंकणी उलया या रितीन आमची कोंकणी मायभास आनी की लांबचियो आनी कोंकणी भाशेक आनी की चड प्रोत्साहन मेळोनी आनी येदोळूच आमच्या नॅशनल लेवलार ही कोंकणी भास आमकां एक स्थानमान मेळ्ळां हे आमी राखून व्हरया आनी कोंकणी भाशेक भास वृद्धी जावचे भशेन आमचे प्रयत्न करया सर्वांक कोंकणी मान्यता दिवसाचे परतून शुभाशय आनी आमच्या नेमकुल्या भुरग्यांक आनी तांकां तरबेती दिल्ल्या सर्व शिक्षकांक म्हजें अभिनंदन.